किती पाडी काढले ना ते झाले आमचं झालं घेतो त्याच्याबद्दल आमका मीडिया काल राती सुमार 2:30 वरांचेर ही गाडी गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिशेन वयताली. सुमार 2:30 ती गोंयचे बॉर्डरी वयल्यान क्रॉस जाली. गोंयांत एक्सायज आसा, RTO आसा, पुलीस आसा, गोंयची बॉर्डरीचेर सगळींच खातीं आसात. पूण थंयच्यान ती क्रॉस जाली. पूण जेन्ना ती कर्नाटका बॉर्डरीचेर येयली, कर्नाटकाच्या ऑफिसरान शितपीन तिका धरली. भितर लिकर आशिल्लें. कर्नाटकाचे ऑफिसर एक्सायजाचें अशें इन्फॉर्मेशन आसा की तांचें खंयच्यान तरी इन्फॉर्मेशन आशिल्लें. त्या इन्फॉर्मेशना बेसिसाचेर ही गाडी हांगा धरली. ह्या गाडयेन सुमार ह्या गाडयेचो वॅल्यू जो आसा तो 45 lakhs आसा आनी गाडयेन सुमार 99,000 लिकर आसा. 83 लिटर्साचे हितून भितर बाटले आसा. ही गाडी गोंयच्यान हॉस्पिटल वयताली असो आमकां तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.